ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जेन्ना 100 रुपीज घेता, 150 रुपया तांची व्हेहिकलाक घेता, थी इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, थी टॉयलेट ना, थी सेफ्टी ना, सेक्युरिटी ना, मॅनपावर ना, थी डायव्हर्स ना किंवा बाकीचे लायफ गार्ड ना, अशा परिस्थिती भितर इतके मोठ्या प्रमाणात फीज घेवनूय ते हलगर्जीपणा करतात. मागीर ते हाडले भितर सोडले म्हणूनच आयज आमी कॅबिनेटांनी डिस्कशन केल्लें. विश्वजीत राणे म्हणटा बंदी घालच्या परस थळाव्या भुरग्यांक ट्रेन करपाक जाय, स्थानिकांक रोजगार मेळपाक जाय, ट्रेनिंगा खातीर प्लॅन जाय. आमी काय बंद करूं शकना पर्मनंटली, कित्याक स्थानीक भुरगे जे आहा कोण कंटिन्यूस थंय आसता तांकां बी योग्य तरेन ट्रेन करून गायडींग आनी इतर कांय गोश्टी करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी हें सिस्टमॅटिकली आनी प्रोफेशनली जावंक जाय. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आतां एक विशय ल्हानसो विशय आयलो की त्या एरियान जर कोण तरी समोसा विकता ताका कोण बंदी करचें ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बंद करचें ना. स्थानीक त्या लोकल आतां सुभाषा कायन सांगलेलें, सुभाष फळदेसाय ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर, की बाबा कोणाक विकूं जाय विकूं दी, पूण ते एकदां तेंचें नांव आसूंक जाय. कित्याक वयर आमी एल्कोहॉल बिल्कोहॉल सामकें बंद. कितें आसता आमी पळयता की खुबशे लोक हे एल्कोहॉल घेवन वयर वचपाक मस्ती करपाक वयता. तुमकां जर ट्रेकिंग करपाक जाय आनी तुमकां हे आमी जे वॉटरफॉलाक वचपाक दिता दॅट इज प्युअरली फॉर ट्रेकिंग, नॉट फॉर पिकनिक्स. तुमकां पिकनीक करूंक जाय ते थोडी एरिया आमी सायडीक आयडेंटिफाय, स्थानीक आमदार, स्थानीक लिडर, मुख्यमंत्री कडेन तो पूर्ण प्लॅन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आमी घालतले. पूण त्याच बरोबर आमचे सत्तरीन बी कितलेय वॉटरफॉल्स आहा ह्या एरियान आमी स्थानीक भुरग्यांक सांगला. सालिली आसा, त्याच बरोबर हिवरे आसा, त्याच बरोबर सुर्ला आसा, त्याच बरोबर आमचे हांगा पाली आहा आनी खुबशे कडेन आहा. म्हणजे एक ह्यो सगळ्या गोश्टी आमी घेतल्यार आमी स्थानीक भुरगे जे कोणाक इंट्रस्ट आहा ते सिजनली ते जर थंय आहा आदी कांय भुरग्यांक ते एक प्रोफेशन म्हणून करूंक जाय. एन इवन ट्रेकिंग विदीन द फॉरेस्ट, दीस हॅज टू बी सिस्टमॅटिकली प्लॅन्ड आउट. पूण आमकां ताबडतोब आमकां दिश्टीची एजन्सी मुख्यमंत्रीन आतां चर्चा केल्या. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.